सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 6 A13 एकलोच आमचो सुमी. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो भवन, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासून सगळी एकूच आमच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. तो सर्वीस पुरा मुखार व्हड जातलो आनी आपले आवयचे कुसव्यान थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी तो जल्मलो म्हूण सोबार जाणां खुशाल जातली. ही कल्पना आयज आमी हे दोबाचीक परबे दिसा बागेवन स्नान दातार जुवांव हाचो जल्म आयज आमी समरुमता. ही परब जावन आसा तर आमी तुमची खाजगी मागणी ते सांस ती मनांत धरात. ह्या मिसाची जी खेरी तीन ते सांव मनांत धरया. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस समरमतात आनी दुसरे उत्सव तांच्या जिवितान आसा ते सगळे मनांत धरून आतां ह्या मिसान भक्तीपुणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां प्रत्येक जाणांक एक वार दिलेलो आसा. तो आयज न्हय, आदी फुडेंच ताणें आमकां रोजच्या आदीं ह्या संवसारांत हाडच्या आदीं ताणें तें थारायिल्लें आसा. तें आमी जाणो जावंक जाय. कशें जाणो जातल्या? खाजगी मागण्यांतल्यान. आमी तर आमचे खाजगी मागणे करूंक ना जाल्यार आमी ह्या पातकाची दूख धरया. कित्याक हांगसर आमकां देवाची येवजण कितें पळय ती कळटा. मागणे करतना आमी फकत बडबडटा, ताचें आयकना. ही एक चूक जाता आमची. थंयसर आमी देवाचें भक्षण मागया. आनी मागीर जें आमी कितें देवाचे येवजणे प्रमाणे करूंक जाय तें करच्याक आमकां गोठाय आमी ताचे कडेन मागया. आतां ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भक्षणूय मागया. हांव पातकी सुरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवाद मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागतात. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Tuja tur voivowa baso
ताच्या इश्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी मागुया. सर्वेस्परा तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर बागयोन जुवांक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवणदारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तूं जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळींत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोटांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव सोरोयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरशेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार आमचो जबाब जातलो, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सगळीं म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस सावन तुका थावीं. हांव चलतां की आड पडटां
तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सोबाब, तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं, तांचे खातीर तुका दिनवासतां. सोबाब, तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी बुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. सोबाब, तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. दोर्म दुताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलोय आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसूचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमोणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवंडाराक उपजयलो. जिवावान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलोवचें स्नान पोरगोट केलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जिवावान म्हणलें, तुमची चिंतना तो हांव न्हय, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादी सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भाव भयणीनो, आब्रामाचे कुडीच्या पुता दुआनो आनीक तुमच्या मोदें देवाक भेटयलेल्यानो हो सोरवंडार निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सुवर्तमानाक उबी रावया. तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाच्या प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक तांचे फुडें वेतलोय. सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका परबीं दिवंक लागली.
8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायचें नांवा प्रमाणे जकारेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत ह्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तूस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदायाच्या आख्या दोंगरी मुल्खांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळक वाडटा वाडटा बुद्दीन अखोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजा दिश्टी पडलो वेर तो ओरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Kristo. भयणीनो आनी भावनो, हांवें तुमकां पयलें सांगलां, ह्या संवसारांत बेश्टीत वस्तू घडना. देवान येवजिल्लें आसा त्या प्रमाणे घडटा. आतां ताणें येवजिलां त्या प्रमाणे तें घडोवन येवच्याक आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचें उतर आयकूंक जाय, ताची येवजण समजूंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सहकार करूंक जाय. म्हणजे आमचे वस्तू करपाचें न्हय तें, आमचे लागीं जायना तें, ताचे मदतीन तें आमी करूंक जाय. आनी हाका लागून आमी आतां जोआं बावतिस्ताच्या जिविताचेर नदर मारया. पयले सुवातेर ताची आवय बापूय जाणटी आसलेली, तें आमी जाणो. जाणटी पिरायेर ताका भुरगो जालो, ही एक मिलाग्रूच. आतां जाल्या उपरांत बापायचें नांव हरशीं ताका घालताले, पूण हाका आतां नवेंच नांव दिलां जुवांव म्हणून. म्हणून ती अजाप जाली, हें नांव कित्याक बदललें काय म्हणून. पूण देवाची येवजणे प्रमाणे आसलेलें तें. तो कोण म्हूण पयलीं आमकां वाचपान सांगलां, तो राष्ट्रांक एक उजवाड जातलो. तो सगळ्या जाणांक कोणाशी हाडटलो. आतां ह्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, तो सगळ्या जाणांक जेजूशी हाडटलो. जेजू म्हत्वाचो आसा. आनी हांगसर आमकां सांगलां की ताणें तेच भाशेन केलें म्हणून. ताच्या जिवितान ताणें जेजूक आमकां दाखयलो. आनी ताणें कितें म्हणलें, हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो वाडत वचूंक जाय. तर आमी जेन्ना आमचो वावर आमी कोत्ता, तो वावर आमकां देवान येवजिल्लो आसा, तो आमी पूर्णपणे करूंक जाय. खूब पाटी आमी कितें म्हणटा, ना तें म्हाका करूंक जाय, हें करूंक जाय आहलें. ना, जें आमी काम कोत्ता तें पूर्णपणे आमी करया, पूण आमी न्हय, तो आमचें सगळें कोत्ता. हें आमचें सगळें घडोवन येवंक जाय. हांव कोत्ता म्हणून न्हय, तो म्हजें सगळें कोत्ता, ताका हांव सहकार कोत्ता. हे भाशेन जावंक जाय. तेन्नाच की आमी जोआं बावतिस्ताचो म्हणून मनोभव, हांव उणो जायत वचूंक, तो वाडत वचूंक जाय आनी ताणें हें सगळें करूंक जाय. ते भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय. तें घडोवन येवच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय? जशे भाशेन तो ओराण्यांत आसलेलो आनी ओराण्यांत देवान ताका तयार केलो पवित्र आत्म्याचे उदेशी, तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी आमचें खाजगी मागणें आमी करूंक जाय. आनी हाका लागून हांवें तुमकां सदांच सांगलां, हेणें तेणें वेळ घाली नाकात. रातची न्हिदच्या आदी 5 मिनट, उठली 5 मिनट, हें तर करीत आख्खी रात आमची मागण्याची जाता. इतलेंच करूंक जाय. कित्याक लागून हांवें सांगलां तुमकां? कित्याक जेजूनय तेच भाशेन रातचो तो खूब वेळ सारतालो. आमकां आतां ह्या दिसांनी तितलो वेळ सारूंक जायना,
पूण 5 मिनट तरी जाता न्हय आनी ते भाशेन आमी सारीत तर आनी तुमी सगळीं जाणां सादतात पूण हांवें तुमकां सांगलां जेजूच्या एकवटान चालात कित्याक आमी आमची चिंतनां घेवन न्हिदोंक वेता ती आमकां उपकरना ती मागीर आमकां नाका जाल्ली स्वप्नान घालतात आनी मागीर आमी उत्सामोळ आसता ही सगळीं चिंतनां भावनां भायर काडून उडोवची जेजूच्यो दवरची ती ताची जाल्यार तो आमकां परतून दितलो फुडल्या दिसा आनी हे भाशेन ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतले हे भाशेन तर आमी करीत खुशाल शांतीन गोठायेन आमचें जिवीत सादतलें आनी न्हीद आमकां बरी पडटली कित्याक देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारलेलें आसा तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीन आनी भावानो सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान आमी जियेता जाल्यार ताकाच लागून जियेता कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांतल्यान आमी ताका अणभवता आनी सगळें भितर आहा तितलें कित्याक म्हणून आमी भितर दवरता कांयच ना चिंतनाच ती भावनाच ती ह्यो आठवण्यो आसा सगळ्यो भायर काडया हें सगळें आमचें मनें धरून कसलो फायदो ना तें सगळें ताचेरूच दवरया आनी आमी स्वतंत्रपणी आमचें जिवीत खुशालकायेन ताका सहकार करून जिवया आमेन सगळीं आतां उबी रावन आयज आमचो भावार्थ उच्चारया सोतमानता देवाक सोर्पोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मारियेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोर्पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन बेटोणीचें गायन घेवया दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 35 C16 दुंपाचो सोसो पुरमूळ म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमचे बापा स्नान दातारा बागेवन जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोशान समोरून त्याच निश्कलंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्याच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कोर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सोरवणार म्हूण आमच्या काळजांच्या मनांत दाखय आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपुदेदार आनी शासनाच्या देवा सुरकाल्यान सुरताय जे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुस्व्यांत आसतनाच स्नान जाताना जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुरवंडाराक जल्मुचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुस्व्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयेच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मोरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती, पृथ्वे तुका वाखणून निरोंतरी तुजे मोहिमेची किर्तन आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good por gotuya. Sumya Jesu, ami ounogada, ani kashitli bieda. Titli bauti, tu voi bavanesor, ami tuche moron por gota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी बेसपा पासत आमी तुका आनी सगळ्या
याज्ञिकां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जशे भाशेन जो हांव बावतिस्तान म्हणलें तो वाडत वचूंक जाय, हांव उणो जायत वचूंक जाय. हें मागणें म्हणटाना आमी न्हय जेजू आमचे सवे म्हणटा. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, तो ताचे कुडींत आमी सगळीं जाणां आसा आनी ताका लागून आमचो नातो जावन आसा भाव भयणाचो आनी बाप आमचो सगल्यांचो. तर ह्या वेळार सगळी आमची मागणी इंतेसांव गरजो आसा त्यो मनांत आनी काळजांत दवरया. आमचे पासत, आमच्या घोराब्या पासत, फिरगोची पासत, राष्ट्रा पासत, ह्या आमच्या भारता पासत, संवसारा पासत ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून आतां काळजांत थावन म्हणया. आमचे बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुटकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्रान उतरकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोडजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जोडांक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांवचो मोग कोता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास सुखत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे चडशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 49 D5 भावार्थाचे दोळे. So
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच आमी दोळे धांपया आनी ताका एकवटून हो वेळ सारया. मागुया. बोवडत्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, बागेवन जो हांव स्नान दाताराची जल्मां परोब आमी आज संतोशान समरोमली, सोडवणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाची कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. फेस्ताची परबी तुमकां सगल्यांक. हॅपी फीस्ट डे फादर. आमी गीत घेवया ओरोण्यांतलो तूं ताळो.